नमस्कार येवकार गोवा डुनेत सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। पावसाचो मातसो विसव मात झाडांची पडझड ऍक्सिडेंट पालसण कोसळपाचे प्रकार चालूच वेधशाळेचो बुधवार मेरेन सध्या येलो अलर्ट पावस 50 पार 52 इंचार सरासरीचे 13% मायज। स्मार्ट सिटीची लखतर दिशी दिशी उगड्यार पणजे भाटले सांतिने सिवेज लायनीक रस्तो फोडून पायपां घाली घाईन केल्लो रस्तो व्हांवलो आता वेले वयर खडयेचे पॅचवर्क खासा रिपोर्ट। मडगांव अर्बन हेल्थ सेंटराचो फुडलो भाग कोसळ्ळो वेळ बरो बरें वायट ना पार्क केल्ली स्कूटर काबार आरोग्य मंत्री म्हणटा UHC अपग्रेड करता सध्या हॉस्पिसियो। कांदोळे वड कोसळून पार्क केल्ल्या 12 गाडयांचे लुकसाण 9 मोटारी 3 स्कूटरी चिड्डल्यो पट्टना सुवातेर कोणूच नाशिल्ल्यान अपकिर्तांतल्यान साल्वार। सिद्ध सरकारान अर्थसंकल्पांत म्हादय प्रकल्पाक 1000 कोटी केले जाहीर RJ आक्रमक काँग्रेसीन कर्नाटकांत निदर्शनं करची आमदार विरेश मनोज मिडिया। आमदारांक मतदारसंघात मोडूंक 2.5 कोटी मेळटा आपूण आमदार आससर बोरकार प्रकल्पाक 50 लाख दिता सुभाष शिरोडकाराचें उतर कवी बोरकाराची पणजे पुण्यतीर्थ। आदलो केंद्रीय मंत्री बीजेपीचो खासदार सुरेश प्रभूचो गोंयचे उदरगतीक डेरी फार्मिंग मळार मायक्रो प्लान महाराष्ट्रांतल्या राजकारणाचेर म्हणटा सगळ्यांक खंय मोदीचेंच फुडारपण मानवलां। जयेश चोडणकाराच्या मरणाचें कुवाडें सुटना पोस्टमॉर्टमांतल्यानय मरण निसर्गीक काय खून क्लियर जायना पुलीस म्हणटा तपास चल्ला जयेशा बरोबर केस्तांव केल्ले दोगूय भितर। सत्तरी दीस ते मादयत रिव्हर राफ्टिंग सुरू हिंटरलँड टुरिझमाक नेट थळाव्यांनी उद्देग धंद्याचे नजरेन लाव घेवचो सरपंच म्हणटा टुरिस्टांनी शिस्त पाळची। गोवा प्रोफेशनल लिगांत कुठ्ठाळी विलेजर्स फुटबॉल टीमीक एंट्री साळगांवकार फुटबॉल क्लब सिनियर लेव्हल फुटबॉलांतल्यान भायर सरिल्ल्यान कुठ्ठाळीक संद। पावसाचो विसव मात झाडांची पडझड चालूच ऍक्सिडेंट पालसण कोसळप चालूच शेतां उदकांत गेल्ल्यान शेतकारांचे हाल गोंय वेधशाळेन सध्या तरी पावसाचो येलो अलर्ट जाहीर केला मात पावस बुधवार मेरेन असोच उरपाचो म्हूण वेधशाळेचो अदमास। आतां मेरेन 52 इंच पावसाची नोंद जुनांत 70% उणाव आशिल्लो आतां सरासरी परस 13% मायज। मांद्र्या देऊळवाड्या रस्त्यार झाड कोसळ्ळें रस्तो ब्लॉक 3:30 ते 4 पर्यंत जातले लायट गेली असं आमकां कळना उजवाडान येवन बघता लायटी वयर सगळं खांबेची सगळे गेले। बँक कॉल आयलो तुमकां ओके एका दिसाक अंदाज कितले कॉल आहेत सध्या देऊळवाडा मांद्रे हांगा आसा काल जो कंटिन्यू जो पावस लागला त्या पावसात जाग्यार आमकां झाडां पडलेली आमकां दिसपाक येता हांगसर जिवीत हानी खंयचीच ना पूण जे रोड ब्लॉक आसा राती 3:30 ते 4 दरम्यान हांगा झाडां पडलेले आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी जे वयर पडलेले आसा मेन लायनीचेर आतां लायट सुद्दां ह्या भागान लायट एकंदर पेडणे वाठारान जो कंटिन्यू जो पावस लागल्या जाग्यार रस्त्यार पाणी आयिल्लें आसा आनी त्याच बरोबर झाडां जी आसात मुळांतल्यान कोसळ स्टुडंटां खातीर पेडणेचेर मकबूल माळगी। हरवळ्या राती वादळ जालें लोकांच्या घराचेर पडली झाडां रस्त्यार लायटीचे खंबे पडले लोकांचे भरपूर लुकसाण जाला म्हणून थळावे सांगतात। काल आमच्या हरवळ्या गावात एक व्हडलेशें वादळ जालें तितून आमच्या
जाले तितून लोकांचे घराचे पत्रे पडले, कोणाची नळे उबन दिले, झाडां घराचेर पडली. वादळ जाल्ल्या बद्दल सगळ्यांचे पत्रे उबन गेले, झाडां पडली रोडार, रोड ब्लॉक जालो. आमचे पंचायतचो स्टाफ आनी स्वता हांवें सगळं क्लियर केलो रोड ब्लॉक आसले ते. विर्डी लायटीचे खांबे कोसळ्ळ्यान लायट ना, रस्तो पुराय ब्लॉक. उटंगार पावस, तातूंत चोडना बांद फुटलो, शेतांनी उदक. ह्या संदर्भात ह्या कामाचे जेन्ना पाठपुरावो आमी करताले पयलें हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें इंजिनियरांक आनी कॉन्ट्रॅक्टरांकूय. हो जो भाग आहा हो भाग हांगासरूच परत परत फुट्टा, पूण हांगासर चड लक्ष केंद्रीत करून जे कितें प्रोटेक्टीव मेजर्स आहा न्हू ते ह्याच भागाक घेवपाक जाय अशें आमी तांकां पयलीं काम करता आसतना निर्देश दिल्ले. पण तशें तें जावंक ना, म्हणून आयज ही परिस्थिती अशी येयली. हांव आतां सरकारा कडसून हें काम बेगींतल्या बेगीन करून घेवपा लागून तेंच्या फाटीं घालून आसा. नेरूळ पार्क केल्लेल्या स्कुटरींचेर आंब्याचें झाड कोसळ्ळें, पार्क केल्लेल्या स्कुटरींचो चुराडो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. स्मार्ट सिटीची एक लखतरां दिशी उगड्यार. पणजे भाटलें ते सांतिने सिवेजीची लायन घालूंक म्हूण रस्तो फोडून पायपाक घाली. ताचेर पावसाक लागून घाईन खडी डांबरूय मारलो, मात उटंगारा सरशी रस्तोच व्हांवला. आतां तात्पुरतो उपाय म्हूण खडी घालून रोड रोलर भोंवडायला, मात वेले वयर घाल्ले खडयेची गाडयांक आनीक कास्तीक. जेन्ना लोकांक तेंच्या वाठारांत कितें डेव्हलपमेंट जाता तेजो त्रास केन्नाच लोकांक जायना. मात जे काम डेव्हलपमेंटाचें जाता ते अर्दवट साणून वयता तेन्ना लोकांक खूबच त्रास जाता. आमी आसा सांतिनेज टू भाटलेम ह्या रोडार. हांगा खूब पावसा पयलीं एक लायन घातलेली, शिवेजीची लायन PWDन घातलेली. तेन्ना रोड सगळो फोडलेलो, हो फोडून तेंच्यांनी पायप घातले खरे आनी ताका टेम्पररी माती घालून चेपयलो. मात पावसाचो सीझन आतां स्टार्ट जाला. पावसान जो गेले 8 दीस जाले कंटिन्युअस पावस पडला, त्या कारणान सगळी माती आसली तशी व्हांवून गेल्ली आनी होल पडलेले सगळ्या रस्त्याक जे पायप घातला त्या टायम. आतां टेम्पररी म्हणून तेंच्यांनी खडी घातल्या. मात तुमी पळोवंक शकता खडी कसली घातल्या आसतली ती. तुमी पळोवंक शकता ही खडी ही एक्चुली रोडाक बारीक खडी घालपाची आसता, पण हे फूल खडीचो एक फातरूच म्हणू शकता ते रोडार घातला. फूल ह्या रोडार सांतिनेज रोडार हे खडीचे जे फातर घातल्या आनी तेजेर आतां रोलर भरोवपाक म्हणजे चेपोवपाक रोलर बनयतात ते. गाडी कशी करून त्या रोलरा वयल्यान ती काडूं शकता, पण हांगा उदक भरल्या कारणान बायकान जे लोक वयता तांकां खूबच त्रास जाता. एक तर तेंची पडपाची आनी साद्या भाशेन म्हणपाचें जाल्यार नाक फोडपाची तेंची परिस्थिती जावं शकता. हेच्या खातीर लोकांनी नोंद घेवची की सांतिनेज ह्या रोडान येताना भाटल्यान रोडान गाडी रोड पळयात आनी तुमी गाडी चलयात. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकारा वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. मडगांव अर्बन हेल्थ सेंटर कोसळटा, फुडलो भाग कोसळ्ळो. घडणूक फांतोडेर घडिल्ल्यान कोणाचे जिवाचें बरें वायट जाल्ल्याची खबर ना, मात पार्क केल्ली स्कूटर काबार. लोक म्हणटा बिल्डींग नवी बांदात. आरोग्य मंत्री म्हणटा पर्यायी सुवातेक आरोग्य संचालक सरकाराक फायल घालतलो. UHCचे बिल्डिंगेचें काम GSIDC पळयतले. सद्या हॉस्पिस येवंत. आज सकाळी हे अर्बन हेल्थ सेंटर कोलॅप्स जाल्लें आनी मडगांव कोसळटा हे आनी मडगांव कोसळपाचें आसा ह्या सरकाराचे दोळे उगडे करपाचें हो एक प्रतीक. म्हाका दिसता दिस इज एन एग्जाम्पल ऑर अ वेकअप कॉल फॉर द गव्हर्मेंट विच इज स्लिपींग की इट्स हाय टायम दॅट गव्हर्मेंट ओन्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हांचे ऑडिट जावपाक जाय, स्ट्रक्चरल ऑडिट जावपाक जाय. आनी हें बरें जालें की रातचें पडलें म्हणून. हें जर सकाळीं पडिल्लें
ते फक्त सरकारी एम्प्लॉईज न्ही आनी दोतोरूच न्ही पूण पब्लीक त्यांची कांयच चूक ना. तांचे लायफ एक धोक्यात आसपाचें, तांची जिवीत धोक्यात सरकार घालपाचो बाय इट्स निग्लेक्ट. सो आय थिंक द गव्हर्मेंट इट्स अ वेकअप कॉल फॉर द गव्हर्मेंट. आज सकाळी 3 वाजता मारगांव अर्बन हेल्थ सेंटराचो बिल्डिंगेचो पोर्शन कॉलेज जालो. रातचें जावन बरें जालें, दिसाचें जाल्यार लोकां कडेन मार बसलो आसलो, पूण एक गाडी हांगासर डॅमेज जाल्ली आसा आनी अजून पोंदाक आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साविडेस. कांदोळे वड कोसळून पार्क केल्ल्यो 12 गाडयो गेल्यो, तातूंत 9 मोटारी आनी 3 स्कुटरी. चडश्यो गाडयो बऱ्योच डॅमेज जाल्यात. फायर ब्रिगेडीन वड कापून रस्तो आनी गाडयो मेकळ्यो केल्यो. झाड पडटना ते सुवातेर कोणूच नाशिल्ल्यान अपकीर्त चुकलें. आज फातोडेर सकाळी 6:30 सुमार आमकां एक कॉल येयले पिल्यान फायर स्टेशनान की गोल्डन ट्युलिप हॉटेलाच्या पार्किंग एरियेन गाडयो पार्क केल्या तेजेर एक वडाचें झाड पडलें म्हणून. वचून थंय पळय जाल्यार जवळ जवळ 12 गाडयो पोंदा आसल्यो, सगळ्यो 4 व्हिलरी 12 गाडयो. आनी त्यो आमकां क्लियर करपाक आतां 12:30 जाली टोटल सगळे काडटा म्हणसर. गाडयो चड डॅमेज आसा, मेजर डॅमेज आसा. थोड्यो रेंट कार आसा, थोड्यो गेस्टांच्यो तेंच्या हॉटेलाच्या गेस्टांच्यो प्रायवेट कार्स आसल्यो. सकाळी कांदोळे 12 4 व्हिलरी 12 2 व्हिलरी हेच्या पोंदा वडाच्या पोंदा हे जाले आनी त्यो डॅमेज जाले. अशें खूब लुकसाण गाडयो घरांचेर हेचेर जाल्या. फायर ब्रिगेडीचेर जे म्हापसा फायर ब्रिगेड आसा, मागीर पिलारना फायर ब्रिगेड, मागीर पर्वरी फायर ब्रिगेड हेंच्यांनी बार्देशांचे बरें म्हणजे सगळे जे कितें डॅमेज जालें आनी कितें जालें ते म्हणजे टायमान तांकां क्लियर करून दिल्लें आहा. स्टुडंटा खातीर हांव म्हापशेच्यान श्यामसुंदर फडते. कर्नाटक सरकारान म्हादय व्हरूंक कळसा भांडुरा प्रकल्पाक अर्थसंकल्पांत 1000 कोटी जाहीर केले उपरांत आरजी आक्रमक. काँग्रेसीन कर्नाटकांत वचून निदर्शनां करचीं म्हूण आमदार विरेश बोरकार आनी फुडारी मनोज मिडियाचेर. सेव म्हादय सेव गोवाचे खंय चडशे काँग्रेसवाले. आतां आवाज कित्याक बंद काय म्हूण आरजीचो प्रस्न. आयज टायम येयल्लो आसा सगळ्यांनी एकठांय येवन म्हादयक लागून झगडपाचो. म्हणजे गोंयांत न्हू ही म्हादयची जी लढाई आसा ती आतां कर्नाटकांत पावपाक जाय. आनी आमी मागता सेव म्हादय सेव गोवा ग्रुपाचे दोनूय जे लिडर्स आसा, काँग्रेस लिडर्स आसा, तेंच्यांनी पुढाकार घेवपाचो आनी सेव म्हादय सेव गोवा कॅम्पेन आसा ती कर्नाटकांत व्हरपाची. आनी रेव्होल्युशनरी गोवान्स प्रॉमिस करता की आमी ह्या मुवमेंटान कर्नाटका वचपाक, कर्नाटका रॅली घेवपाक तुमच्या वांगडा आसतले. तुमच्या जर तुमकां दिसता आमी फुडें रावपाक जाय, पयली गुळी घेवपाक जाय, ती गुळी सुवात घेवपाक आमी फुडें आसतले, इतलें आमी तुमकां सांगता. तेजेर कितें सांगतले ऑलरेडी आमी सांगलेले तांकां काँग्रेसीन रडपाचें जाल्यार संवय ती भुरग्यां भाशेन कोण तरी स्कुलान चिमटो काडटा आवय बापाय घेवन मागीर रडटा पळय हें काँग्रेसीचें चल्लां. आनी ते दीस कितें जालें ते अमीत पाडकराचेर सगळ्या जाणांनी कितें केलां तें सगळ्यांक खबर आहा प्रेसार. सो तेका लागून तो फ्रस्ट्रेट आसलो. सो राग तेंचेर काय काडपाक शकना, सो शेजाऱ्याचेर काडलो. ऑब्वियसली घालपाकूच जाय. म्हादयचो विशय खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी आमी आमच्या सायडीच्यान म्हादय बाबतींत सगळे जे विशय आसा ते परत हायलायट करतले. कारण अशें जावपाक जायना की बाबा म्हादयचो विशय त्याच टायमार जालो आनी मागीर बंद पडलो, अशें जावपाक जायना. घेवे बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. आमदारांक मतदारसंघात मोडूंक 2.5 कोटी मेळटा. आपूण आमदार आससर बाब बोरकार प्रकल्पा खातीर 50 लाख दिता. आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकारान जाहीर केलां. पणजे मिनेज ब्रागांजांत कवी बोरकाराची पुण्यतीथ जाली. बोरये स्मारक बांदपाचो कवी बोरकार स्मारक प्रतिष्ठानाचो प्लान. पणजे इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझिस ब्रॅगांजा सभाघरांत कवी बाबू बोरकर पुण्यतिथी कार्यावळ जाली. बोरकराचे स्मारक बांदपाचो कवी बाबू बोरकर स्मारक प्रतिष्ठानाचो प्लॅन. शिरोड्याचो आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकारान मुक्त हातान मदत करचें उतर दिलां. आमदाराक मेळपी 2.5 कोटी फंडांतल्यान
आपूण आमदार आसासर 50 लाख रुपया दिवपाचे उतर. शिरोडकरान प्रतिष्ठानाक 5 लाख रुपया जाहीर केल्यात. गोव्यामध्ये एक नवीन स्कीम आलेली आहे. प्रत्येक आमदाराला दर वर्षाला 2.5 कोटी खर्च करता येईल. आता हे 2.5 कोटी मतदारसंघातले जे काही एखादी प्रोजेक्ट असतील जे बसत नाही ते बसवून घेणं आणि त्याप्रमाणे ते पुढे घेणं. ऑफकोर्स आपल्याला पुढे चर्चा करावी लागेल कसं काय बसून करता येईल, आपले आर्किटेक्ट्स म्हणा की लीगल ॲडवायझर वगैरे वगैरे. पण एकदा प्रकल्प सुरू झाला की मी आमदार असेपर्यंत 50 लाख दरवर्षी मला खर्च करता येईल. तुम्ही सगळ्यांचं अशा पद्धतीने घेता येईल. आदलो केंद्रीय मंत्री बीजेपीचो खासदार सुरेश प्रभू गोंयचे उदरगती खातीर मायक्रो प्लानिंग करता. गोंयांत भूगोलीक उदरगत जाताच बरोबर वैयक्तीक आनी दरेक कुटुंबाचे उदरगतीक प्लानिंग चल्लां. महाराष्ट्राच्या फोडाफोडीचेर विचारल्यार सगल्यांक खंय मोदीचेंच फुडारपण मानवलां. आदलो केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभून मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात आमदार दोतर चंद्रकांत शेट्टी आणि बीजेपीच्या हेर फुडाऱ्यांकडेन गोंयच्या उदरगतीचेर चर्चा केली. तो म्हणटा उदरगत लोकांमेरेनूय पावप गरजेचे. आणखीन गोष्टी गोव्यात काय करता येतील की ज्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला फायदा होईल. उदाहरणार्थ डेअरी आहे, कुक्कुटपालन आहे, शेती आहे, शेतीवर आधारित प्रक्रिया करणारे उद्योग आहेत, शेतमालाला आणखीन कशी चांगली किंमत मिळेल या गोष्टी आहेत. त्यावर आम्ही एक एकात्मिक विकास कसा करता येईल त्यासाठी एक प्रकल्प तयार करण्याची आम्ही सुरुवात केली. त्याची आज आम्ही प्राथमिक चर्चा केली. आमचे साळकर साहेब आणि इतर मंडळी आमचे सुभाषजी यांनी देखील या सगळ्या आमच्या चर्चेमध्ये आम्ही भाग घेऊन आमचे एक प्लॅन आम्ही तयार करतो आहोत. मला वाटतं आणखीन काही महिन्यामध्ये तो प्लॅन तयार झाल्यानंतर मला वाटतं आपल्या आधी सुरुवातीला ह्याच भागामध्ये पण नंतर संपूर्ण गोव्यामध्ये तो जर आपण प्लॅन केला तर गोव्यात विकास होईलच. गोव्याचा भौगोलिक विकास नक्कीच होईल आणि होतो आहे. परंतु त्याचबरोबर व्यक्तीचा विकास देखील कसा केला जाईल, कुटुंबाचा विकास कसा केला जाईल हे देखील त्यामधून आपल्याला साध्य करता येईल. महाराष्ट्राच्या राजकीय भूकंपाचेरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. सर्वांना नरेंद्र मोदी हेच नेतृत्व आणि व्यक्तित्व म्हणून मान्य आहे. त्यामुळे राज्यात होणारे बदल हे तात्कालीन त्या परिस्थितीप्रमाणे होत असतात. परंतु देशभर एकमेव नेतृत्व सर्वसामान्य माणसाने मान्य केले आणि केवळ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हे त्यांचं राहिलेलं केवळ एक घोषवाक्य नाही, तर प्रत्यक्ष पक्षाने आणि सरकारने अंमलात आणलेलं धोरण झालं. त्यामुळे मला पूर्णपणे खात्री आहे की महाराष्ट्रात देखील नरेंद्र मोदींचंच एकमुखी नेतृत्व मान्य केलं जाईल. जयेश चोडणकाराच्या मरणाचे कुवाडें सुटना. पोस्टमॉर्टमा उपरांतय जयेशाक निसर्गीक मरण आयलां काय ताचो खून तें कळना. अकस्मात नेटान धपको बशिल्ल्यान शॉकान मरण आयलां म्हूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सांगता. पोन्ने गोंयचे पुलीस खंय केशीच्यो बारीकसाणी उस्तीत आसात. जयेशा बरोबर केस्तांव केल्ले प्रितेश आनी कृपेश पुलीस कस्टडींत. सेजा वेदांतांतल्यान काडिल्ल्या कामगारांच्या फुडाराचेर मुख्यमंत्री, दिवचल आनी मयींच्या आमदार वेदांताच्या मॅनेजमेंटाची सोमारा बसका जाता. कामगारांनी मुख्यमंत्र्याक मेळून तांची बाजू मांडली. गांवचे लोक फक्त धुल्ल खावन वोगी रावचे ना म्हूण शिटकावणी. सरकारान एकठांय बसकेत खंय कितें तो उपाय काडचो. सेजा गोवा कामगारांचे जे आयज डिमांड्स घेवन आमी हांगासर सीएमाक मेळून आनी सेजा गोवा कामगारांचें जें मत आसा ताणें आर्बिट्रेज केल्लें आसा. एक तर्फे ते काही कामगार आहा ते परत जॉयन जावपाक सोदतात आनी दुसऱ्या वटेनसून काही कामगार आहा ते आमकां जे 15 दिसांचे रिट्रीटमेंट एमावंट दिला तो वाडोवन दिवचो असो आग्रह धरलेलो आहा. हे दोनूय मागणे आमी सीएमा पर्यंत मांडपाक लागून येयल्ले आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आहा की आपूण चीफ ऑफिसर जो आसा सेजा गोवा किंवा वेदांत ताका मेळोन आमी बैठक घेतली. आतां सोमारा एक जावंक शकता ती बैठक आनी ह्या बैठकीन आमचे जे मागणे आहा म्हणजे आमी कंपनीच्या आमच्या कामगारांच्या वतीनसून कंपनी कडेन मांडटले आनी तेजे वरसून आमकां खुबशी आमची तेंच्या आयकल्या नंतर आमकां कळटा. आयज तुमी मायन्स हाडल्यो, मायन लीज ऑक्शन केल्यो. ऑक्शन करून तो रेवेन्यू कोणाक स्टेटाक आनी हांगा जे लोकल आसा तेंच्यांनी कितें धुल्लो खावपाचो. मंडे डॉक्टरान सांगलां की तांची एक जॉयंट मिटींग जातली विथ बोथ द MLAs, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आनी मॅनेजमेंट ऑफ वेदांता लिमिटेड हांच्या वांगडा मंडे मिटींग जातली. त्या मिटिंगेचो आउटकम जो आसा पळय
तो हांकां सांगण्यात येतलो. युनियनान तांकां हें सुद्दां सांगलां की जो विलींग ना ताका तुमी एक हांवें सांगलां तसो बॅर मिनिमम कितें आनी जर कंपेन्सेशन जर कंपनीक जाय जाल्यार थोडे जे एज जाल्लेले आसा थोडे विलींग ना जॉयन जावपाक तेंकांय फुडार सेक्युअर करून जे कोण कमी एजीचे आसा तांकां जर जॉबाक कंटिन्यू करपाक तांकां दोनूय ऑप्शन ओपन दवरल्या तांकां. फक्त आतां वील पावर जाय स्टेट गव्हर्मेंटाची ते करून घेवपा खातीर. ज्या बरोबर शेजारचे जे कोण अधिकारी आसतले तेंच्या वांगडा बसून ह्या विशया संदर्भात जितके जातले तितके चर्चा करून कामगारांक न्याय मेळोवन दिवचे अशें आश्वासन दिल्लेलें आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. मोरजे भूमिका देवस्थानाचे बांयत पडिल्ल्या रेड्याक पेडण्या फायर ब्रिगेडीन जीवदान दिलें. दनपारा रेडो बांयत पडला म्हणून फायर ब्रिगेडीक कॉल आयलो. ते उपरांत जयराम मळिकाच्या मार्गदर्शनान दळान रेड्याक बांयतल्यान भायर काडलो. 70 उस्त्या म्हादय GTDCच्या वॉटर राफ्टिंगाक सुरवात. नगरगांवचे सरपंच संध्या खाडीलकरान बावटो दाखयलो. GTDCचो गांवगिऱ्या वाठारांनी हिंटरलँड टुरिजमाक नेट दिवपाचो प्लान. टुरिस्टांनी उमेद बागयतना शिस्तय पाळची. थळाव्यांनी उद्देग धंद्याचे नजरेन लाव घेवचो म्हूण उलो. सांगायला आनंद वाटतो की आज उस्ते गावात नगरगाव पंचायतीच्या 70 तालुक्यात उस्ते गावात आजपासून राफ्टिंग सुरू होणार आहे आणि त्याचं उद्घाटन आम्ही आताच केलेलं आहे. गोवा टुरिझमतर्फे या ॲक्टिव्हिटीची आम्ही आज सुरुवात केलेली आहे. त्याचा जास्तीत जास्त गोवेकरांनी टुरिस्टांनी आणि बाहेरच्या लोकांनी आनंद घ्यावा आणि इथे येताना आपल्या गावाचा आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवणं जास्त गरजेचं आहे. काचेच्या बाटल्या कैर कचरा न करता गावाचं परिसर स्वच्छ ठेवणं जास्त गरजेचं आहे. तेव्हा लोकांना मी प्रेमाची विनंती करते की इथे येताना सगळ्यांनी स्वच्छतेची काळजी घेणं गरजेचं आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी वॉटर राफ्टिंगचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा, आनंद घ्यावा अशी सगळ्यांना प्रेमाची विनंती करते. जहाँ पे जो रिवर राफ्टिंग हो रहा है गोवा में, ये मादी नदी पे हो रहा है वॉलपेट के नजदीक नगर गांव के पास. ठीक है, तो ये जो रिवर स्ट्रेच है ये टोटल 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पे हमको 1.5 से 2 घंटा लग जाता है. अगेन जो वक्त है ये डिपेंड करता है कि पानी नदी पे वाटर लेवल कैसा है. सो जो वाटर लेवल जो यहाँ पे नदी है इसका रैपिड लेवल से है क्लास 3. ओके, सो हाँ कभी कभार थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, जैसे 3+ हो या फिर 4 भी मिल जाता है. कुठ्ठाळी विलेजर्स फुटबॉल टीमीक गोवा प्रोफेशनल लिगांत एंट्री. साळगांवकार फुटबॉल क्लबान सिनियर लेव्हल फुटबॉलांतल्यान एक्झिट घेतिल्ल्यान कुठ्ठाळी विलेजर्साक संद. हालींच जाल्ल्या फर्स्ट डिव्हिजन लिगांत ही टीम तिसरी आयिल्ली. कुठ्ठाळी विलेजर्स जे फर्स्ट डिव्हिजनान आहले ते सेकंड इन अ रो आहले. गोल डिफरन्साचे हे आसा म्हणून आमी रावले. आतां सालगांवकर FC क्लबान सालगांवकरान जे विड्रॉ केला प्रो लिगाचे सिनियर टिमीचे, सो आमकां एक टिमीक प्रमोट करपाक जाय आसली. सो तेतून आमी डिसिजन घेतलां की कुठ्ठाळी विलेजराक चान्स दिवचो म्हणून आनी एक्झिक्युटीव मेंबर आमी एग्री जाल्या आनी तांकां फुडें वचपाक इतले वर्सांची तेंच्यांनी जे फुटबॉलान कंट्रिब्युशन केलां, सो सगळ्यांक आमकां दिसलें वी कूड प्रमोट देम आनी आयज ते मेजर डिसिजन घेवन ते प्रमोट केले तांकां. आनी कितें डिसिजन जालें सर तशें? दुसरें म्हणल्यार आयज आमी आमचो टॅक्निकल कोऑर्डिनेटर म्हणून मारियानो डायस जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान आसलो टॅक्निकल कमिटीन, सो तांकां आमी अपॉयंट केला. जे आमी आमचे क्लबांक सांगलें जेन्ना इलेक्शनाच्या टायमार आमी जी सिस्टम घालतली ती सिस्टम जाग्यार घालपाक जितली आमची लीग चालू जातली ग्रासरूट लेवल जातले तितून तो एक्सपर्ट आसा आनी ताका आमी अपॉयंट केला आनी आयज सावन तो मिन्स कमींग 2 दिसांनी जॉयन करतलो. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.